फाटले दिसांनी एकलो येवन म्हणा लागलो, फादर आतां जायत्यो ऑनलायन मिसां आसात, त्या देखून हांवें मिसाक वेची गरज ना. ऑनलायनूय सगळें मेळटा म्हाका, त्या देखून हांव घरांत बसून हांव मीस आयकतां. ह्या मनशाक कितें सांगचें? त्या वेळार हांवें ताका सांगलें, येवच्या हप्त्यांत आमी एक रेतेर धरल्या, ह्या रेतेरींत आमी जेवण दिजें म्हूण चिंतलां. आनी त्या जेवणाक एक 2 बगाचें मासे आमी दवरता आनी अशें आसता ह्या रेतेर आयिल्ल्यांक तें जेवण फावो जाता. पूण तूं ऑनलायन रेतेर आयकोनसो, ऑनलायन मीस आयकोनसो, घरांत रावन ऑनलायन तें काम म्हूण सांगलें हांवें ताका. कित्याक म्हळ्यार जायत्या जाणांक आमकां एक बाळबूद आनीक आमी तांकां भायर येवना, एका रितीचे सिस्टम आमी एका कारणा खातीर केल्ली जावन आसा आनी ती सिस्टम आजून आमी फॉलो करना आयल्या तर आमी आमकां कितें, म्हाका कितें इजी जाता, म्हाका कितें सुलाभ जाता तें आमी पळयता शिवाय दुसरें आमी पळोवंक शकना. आनी एकलो मनीस आयलो आनी म्हणा लागलो, म्हाका कितें उणें आसा, हांवें सांगिल्ल्या बरें चला जाय, हांवें सांगिल्ल्या बरें जाय, कित्याक म्हज्या कडेन जायतें आसा आनी म्हजी रूल चल जाय, म्हज्या घरांत तित्त चलता म्हणा लागलो. म्हज्या बायले कडेन भुरग्यांक जाय जाल्यार रावानांतल्या वसा म्हूण हांवें सांगलां. कित्याक हांवें करचुचें, हांवें दिवचें, हांवें बांदिल्लें, हांवें केल्लें, हें हांवें म्हणलें एक बगाप मोगाचें न्हय, आमचें तें जायते वायटाक व्हरून आमकां पायता. दिव्यवाणी, 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 दिव्यवाणी. प्रेज द लॉर्ड. आयचो व्हरतो दीस देवान आमकां दिल्लो अपुर्बायेचो समाधानेन जियोंक देव आमकां जायतो अवकाश दिता. जाल्यार अवकाश ह्या प्राचीच्या काळार ताणें दिल्ल्याक देवाक आर्गां जावया. संपून दरान देवा सांगात एक जावन दवीक खुद जोडूंक आमी आयती जावया. तुमकां सगळ्यांक ह्या सगळ्यांच्या त्या शिकवणेक हांव व्हरतो स्वागत मागता, देवाचे आशिर्वाद मागता. देवान आज आमकां इतल्या अपुर्बाय तरान सांगात हाडलां, आमकां उठयलां. न्हीद येतावन आमी आज उठोवन हांगा येयचे तर आमचे कामां आमी आराम केल्यानंतर हाका कारण जावन आसा देव. त्या देवाक सगळी कळीत आसा ताच्या भुरग्यांनी कशें आसा जाय, खंयच्या भुरग्यांनी कशें जिये जाय तें सगळें देवाक कळीत आसा. आनी अशें आसतना इजाया प्रवादीचो ग्रंथ चॅप्टर 59 वर्स 1 and 2, चॅप्टर 59 वर्स 1 and 2 अशें म्हणटा, पळय ह्या सर्वेस्पराचो हात तारण करूंक सकना म्हणयत तितलो मोठवो न्हय, ताचे कान आयकोंक सकना म्हणयत तितले बरें न्हय. मुखारसून आमी गेल्या जाल्यार आमकां इतल्या अपुर्बाय तरान सांगलां, बगार तुमच्या अपराधावरी तुमच्या मदें आनी तुमच्या देवा मदें वेगळाचार जाला. तुमच्या पातकांनी ताचें तोंड लिपयलां आनी ह्या वरवीं तो तुमकां आयकोंक सकना. पळय ओके न्हू, आज जायत्या जाणां विचारचें आसा, वॉट इज द सोल्युशन फॉर माय प्रॉब्लेम्स, वाय लॉट ऑफ ट्रबल्स. असले कश्ट म्हाका कित्याक येतात, असले पिडा म्हाका कित्याक येता, वाय दीज ट्रबल्स. आनी आमी पळयलें जाल्यार हाका थोडीं कारणां आसात. फर्स्ट ऑफ ऑल वी से सेल्फ सेंटर्डनेस, म्हळ्यार हांव म्हजें म्हणलो एक मनोभाव आसले देखून आनी हांवें म्हणलें तो मनोभाव देखून जायत्या जाणांक आज जायतीं प्रॉब्लेमां आयल्यान म्हणयत. आमी गेले जाल्यार उत्पत्ती ग्रंथांत पयलें आमी विचारलें तर पयली सूख कोणें आदारली, म्हळ्यार जायते जाणां म्हणटा पयली सूख आदारली जावन आसा आदाम आनी येवेन. कित्याक तांणी आड व्हरलेल्या रुखाचें फळ तें केल्लें आनी त्या आड व्हरलेल्या रुखाचें फळ तांणी केल्या देखून तांकां भुमी वायकुटांत भायर घालें. सर्गाचे दायज आमी ओगडोन घेतलें आनी त्या देखून आमचे वयर इजा आयली आनी त्या आदाम आनी येवे देखून आज आमी कश्ट काडचे पडले, प्रॉब्लेम्स आयले म्हूण आमी सांगता. पूण ताचे पयलें आमी गेले तर आमकां पळोवंक मेळटा पयलो अविधेय जाल्लो जावन आसा लुसिफेर. लुसिफेर देवाच्या विरोध केल्लो जावन आसा.
એટલે આ પરભાઈ तरान वरत्या सिंहासनार म्हणल्या बरें बसून आसलो लुसिफर ताच्या जिवनांत संतोष भोगच्या बदलाक आवडे ह्या आपलेशी आशा आवडेपण म्हणटा आमी कित्याक म्हळ्यार आनीक एक व्हड जायचे एक मट्ट उंचायक वचत म्हणलें एक आवडेपण ताचें थंय आयिल्लें देखून ताणें पडत जाय पडलें. लुसिफरी देवान सांगता वरत्या तरान आसलो पूण कितें जालें गे म्हळ्यार ताका एक आशा आयली हांवें देवाच्या जाग्यार वचून रावूं जाय हांवें देवा बरें जाय आनी हांव म्हणलें एक हंकार ताचें तें मीत मीर नासतना सोडलो जावन आसा आनी ह्या देखून तो चिंता हांवें देवा बरें जायचें म्हणल्यार एका कारणा खातीर पयलें तो अविधेय जाता देवाक काल जावं जियेना देवाच्या विरोध तो वेता आनी ह्या देखून कितें करता ही हॅज बिकम ए फॉलन एंजल आनी थंय जावन अविधेयपणांत सगळें नाश जाल्ल्या बरें जाता आनी तो वेताना एकलो आसतना 1/3 ऑफ द एंजल्स ही टेक्स अलॉंग विथ हिम आनी अशें आसतना हो लुसिफर कितें करता आपली ती आशा भागोवंक प्रयत्न करता आसतना कोणेय देवा विरोध केल्ल्यान आपली आशा भागोवंक जायना आनी लुसिफर देवाच्या विरोधी जाता देव ताच्या विरोधी जायना तो ताच्या विरोधी जाता आनी तो भायर पडटा आपापसें भायर पडटा कोणें ताका भायर घालीचें म्हणना कित्याक ही आशा आमच्या तावन वयर 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 मीत मीर नासतना वेता आसतना ऑटोमॅटिकली वी फॉल आउट तशेंच आदावाणी हे वेक देवान भायर घालूं ना ताच्या बदलाक आदावाणी हे वेक सांगिल्लें तें आनी आयकोनात आनी आयकनातल्या देखून अविधेयपण तांच्या थंय आयलें आनी अविधेयपणा देखून कितें जालें ते त्या सर्गाच्या येदेन भागीतावन भायर पडलीं जावन आसात. देखून आज आमी जायते पळयता अविधेयपण केल्ल्या तेन्ना कितें जाता आमचे थंय जायती इजा येता आनी इजा येता आसतना आमकां तें कळीत जायना आमी चिंता देव आमकां राखता देव आमकां सांबाळटा पूण देवाचो हात तितलो मोठो न्हय कित्याक परबाय तरान सांगता पळय इजाय हे प्रवादी सरस्वत तारण करून सगना म्हणून तितलो मोठो न्हय त्या देखून आमी आमचे इतल्याक चिंचे जावन आसा जायत्या जाणांनी आज आमी पळयलें जाल्यार मोगाचें चिंचे जावन आसा हांवें करचें ह्या म्हजें हे वन टायप ऑफ सेल्फ सेंटर्डनेस म्हूण आमी हाका सांगता. आज जायत्या जाणांच्या मतीन तें आयलां हांवें चिंतलें चिंतप जाता हांवें केल्ल्या बरें जाता हांवें केल्ल्या बरें न्हय सामान्य तरान देव आमकां कितें सांगता त्या प्रमाणें आमी करीत जाय. त्या देखून माथेवच्या एवांजलांत तुमी पळयलें जाल्यार आमकां जेजू म्हणटा तुजी दिरवी हांगा पुंजय नाका तुजी दिरवी सर्गार पुंजय हांगा कीट खाता वाळय खाता कलाम मांडटा चोर कान्नां घालता पूण तुजे दिरवें थंय सर्गार वचून तुवें पुंजयलें आसता तें साबितायेन शाश्वीत तरान तें बाळटा आनी तसलें बरेंपण जे देव आमकां वर्त्या तरान दिता आसतना जेजू आमकां ताकीद दिता आमी कितेंय करता तर न्यायसम्मत रितीर निती नियमकाल आमी जिवंक आसा. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. हरगां जेजू होगलाप जेजू वंदान जेजू मायमा जेजू मान जेजू ओसान्ना जेजू. आमी जायत्या जाणांक पळयलें जाल्यार थोड्यांनी तांचे ते एक रुली आनी रेगरो करून सुरू केल्या. फाटले दिसांनी एकलो येवन म्हणा लागलो फादर आतां जायत्यो ऑनलायन मिसां आसात त्या देखून हांवें मिसाक वेची गरज ना ऑनलायनूय सगळें मेळटा म्हाका त्या देखून हांव घरांत बसून हांव मीस आयकतां. ह्या मनशाक कितें सांगचें त्या वेळार हांवें ताका सांगलें येवच्या हप्त्यांत आमी एक रेतेर दवरल्या ह्या रेतेरींत आमी जेवण दिजें म्हूण चिंतलां आनी त्या जेवणाक एक 2 बगाचें मासे आमी दवरता आनी अशें आसता ह्या रेतेर आयिल्ल्यांक तें जेवण फावो जाता पूण तूं ऑनलायन रेतेर आयकोनसो ऑनलायन मिस आयकोनसो घरांत रावन ऑनलायन तें काम म्हूण सांगलां हांवें ताका. कित्याक म्हळ्यार जायत्या जाणांक आमकां एक बाळबूद आनी आमी तांकां भायर येवना एका रितीचे सिस्टम आमी एका कारणा खातीर केल्ली जावन आसा आनी ती सिस्टम आजून आमी फॉलो करना आयल्या तर
आमी आमकां कितें म्हाका कितें इजी जाता, म्हाका कितें सुलाभ जाता तें आमी पळयता शिवाय दुसरें आमी पळोवंक शकना. आनी एकलो मनीस आयलो आनी म्हणूंक लागलो, म्हाका कितें उणें आसा, हांवें सांगिल्ल्या बरें चलत जाय, हांवें सांगिल्ल्या बरें जाय, कित्याक म्हज्या कडेन जायतें आसा आनी म्हजी रूल चलत जाय, म्हज्या घरांत तित्त चलता म्हणूंक लागलो. म्हज्या बायलेक आनी भुरग्यांक जाय जाल्यार रावानांतल्या वसा म्हूण हांवें सांगलां, कित्याक हांवें करचुचें, हांवें दिवचें, हांवें बांदिल्लें, हांवें केल्लें. हें हांवें म्हणलें एक बोगाप मोगाचें न्हय, आमचें तें जायते वायटाक व्हरून आमकां पायता. आमी अविधेय जाता. अविधेय कोणाक? एकामेकाक. अविधेय कोणाक? आमच्या निती नियमाक. अविधेय देवाक, अल्टिमेटली देवाक. त्या देखून हांवच म्हणलें एक हाम भाव आमचें तें येता आसतना संपोवन तरान आमी देवातावन पयसोचो संदर्भ जायते आसात म्हूण आमी म्हणयात. त्या खातीर जेजू त्या तरणाट्या गुरेस्त मनशाक म्हणटा, तुवें संपूर्ण जायचें जाल्यार जें कितें तुवें केलें उपदेश पाळ्ळ्या. आमी जायते जाण चिंचे आसा उपदेश आमी पाळ्ळ्यात, आमी इगर्जेचे कायदे पाळटाव आनी उपरांत आमचें करता. आमचें करूंक आमकां फ्रिडम ना गे म्हूण आमी विचारता. म्हजे भावान आनी भयणीनो, फ्रिडम आमकां बरें आसा. फ्रिडम हर एक लागीं दिलें. देव ताचें स्वतंत्र हर एक लागीं दिता. त्या देखून आमी थोडे भटे म्हणचे आसा, कित्याक देवाक कळीत नासलें, ताणें तें येनातलें बरें करियत आसलें, तें हांगा तें भुंयकाम जायनातलें बरें पळयतालें, हांगा हांवर येनातलें बरें पळयतालें, ही पिडा येनातलें बरें पळयतालें. देवान तुका स्वतंत्र दिलां, तें स्वतंत्र तूं अविधेयपणान रॉंगली उपयोग करशी जाल्यार देवान कितें करूंक जाता? देव केदाळे तुजें स्वतंत्र कटेल करिना. तुका दिल्लें तें स्वतंत्र अपुरबाय तरा मुखारसून व्हरूंक तुका आदार तो दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आमी पळयलें जाल्यार देव आमकां केन्नाच लागाम घालिना. कित्याक देवाक ताची भुरगीं मोगाचीं जावन आसात. देवाक ताची भुरगीं भोव लागशिल्लीं जावन आसात. भोव लागशिल्लीं जावन आसतना देव लागाम घालीत जाल्यार आमकां कितेंच करूंक जावचें ना. त्या देखून देव म्हणटा, म्हज्या भुरग्यांक हांवें बऱ्या तरान रचलां, त्या भुरग्यांक जाय जाल्यार स्वतंत्र हांवें दिलां. त्या स्वतंत्रांत ताणें बरें करून मुखारसून वयच्या खातीर तांचें सेल्फ सेंटर्डनेस न्ही, सेल्फलेसनेस म्हळ्यार आमी हेरां सांगाता जियेत आसतना आमी हेरां सांगाता एक जावन जियोंक आमकां आदार दिवचो जावन आसा. आज आमी पळयता वास्तवीक तरान जायत्या जाणांनी म्हणलें, हांवें पयलें सांगिल्ल्या बरींच, हांवें केल्लें म्हज्या देखून जावचें तें सगळें आमी मोतीन चिंतचें. मात ओके, एक दीस एकलो म्हणूंक लागलो, तुमकां इनिशियली ती इस्कालां दिल्ल्या देखून तुमी 2 बोवापुरबायची इस्कालां बांदलीं, त्या देखून आज कापुजिनांक जायते जाण उटाळ येता. हांवें म्हळें, म्हाका तांणी एक अवकाश दिल्लो, हो अवकाश तांणी दिल्ल्या खातीर तांकां हांव आभारी जावन आसा. वडिलांक हांव सलाम मारतां, वडिलांक हांव शबासकी पटयता, कित्याक हो अवकाश आनी एकल्या दिल्लो जाल्यार तोय ती इस्कालां बांदता आसलो. म्हाका तांणी तो अवकाश दिलो पळय, त्या देखून म्हाका आज भोव खुशी, कित्याक तें म्हाका तांणी एक्सपिरियन्स दिलें, तो अनुभव जोडूंक म्हाका अवकाश करून दिलो. त्या देखून हांवें तें कितें केलां तें हांवें न्ही, तें म्हज्या वडिलां द्वारे देवान केल्लें जावन आसा. आनी जें कितें आसा तें हांवें एकल्यान बांदूना, बांदिल्लें कॉन्ट्रॅक्टर आनी इंजिनियरान. जें कितें भुरगें आसात तांच्या पेरंट्सांनी धाडिल्लीं, जें कितें त्या क्षेत्रांत त्या इस्कॉलांत अभिवृद्धी जाल्या त्या सगळ्यांच्या मिनातेन जाल्या. ती भुरगीं येनातले जाल्यार ती इस्कॉल आसतलें, आवय बापायन धाडिनातलें जाल्यार आमकां भुरगीं मेळटी नातलीं, आनी त्या भुरग्यांक शिकोवंक त्या प्रमाणे टिचरां नातलीं जाल्यार आनी त्या थंय दुसरो सपोर्ट स्टाफ नातलो जाल्यार आमची इस्कॉलां कशें चलता. त्या देखून हांवें न्ही तें देवान आमच्या वडिलां मारिपात तें केल्लें जावन आसा. देवाची योजना त्या प्रमाणे चलतात मोगाच्यान. आनी आमी तें काणयत आसतना खंय आमी आमकां धाडलें, खंय आमी आसा, जावंक पुरो आमच्या कुटुंबांनी, जावंक पुरो आमच्या वेव्हार ह्या कामाच्या जाग्यांनी, जावंक पुरो आमच्या पिरगेजींनी, जावंक पुरो आमच्या कोपेलांनी, जावंक पुरो आमच्या रेतेरे मंदिरांत, खंय सकडेन आमी आसा, त्या वेळा आमी आमची मिनात करची. ब्लूम वेर यू आर प्लांटेड म्हणटात पळय, ब्लूम 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 वेर यू आर प्लांटेड. तूं खंय तुका
लायला थंय तुवें आपुरबाय तरान फळ दिवंक प्रयत्न करीत जाय. फळ दिवचें देवाचें जावन आसा, तुजें प्रयत्न तुजें जावन आसा. त्या देखून ब्लूम वेर एवर यू आर प्लांटेड. भियोवची गरज न्ही. तें म्हाका जायचें, हें म्हाका जायचें, असलें चॉयस, तसलें चॉयसाची आमकां गरज ना. कित्याक आमकां आसा एकलो देव आनी ताचे हात मोठवे जावनात. ताचे कान आयकोंक सकनात म्हणून तितले बरें न्ही. तो आयकता सगळे आमचे आटे विटे, तो आयकता सगळे आमचे कश्ट, तो आयकता. त्या देखून जायते बटी आमी आमकांच व्हड करून गेल्ल्या देखून, आमीच व्हड जायचे म्हूण चिंतिल्ल्या देखून आमचे थंय जायते समस्या येतात. आमी पळया आतां वेंचीक पुताचे हो पर्यंत. वेंचीक पूत म्हणा लागलो, म्हाका जाय, हांव म्हजो वांटो विसारता. बापायन सांगितलें दिवंक जाय म्हणून, पूण बापूय भोव दयाळेचो मोळेचो आमच्या देवाच्या वर्त्या खुशयेंत जें कितें ताणें विचारलें तें ताणें दिलें. धाकटो भाव तें काडून गेलो. धाकट्या भावाक विदवळी आनी धाकट्या भावान तें खंयच्या रितीर दुरुपयोग केलें तें तुमी पळयलें जावन आसा. दुरुपयोग केल्या देखून कितें जालें, ताच्या जिवनान कितले कश्ट आयले. हे करलो तो बरें करून सांबाळ्ळें जाल्यार कितलें आपुरबाय जाता आसलें. ताचे बदलाक तो जाय जाल्यार बरी रेक्लेसली म्हणटा आमी, तेच्या जिवनांत गेलो, मुखार गेलो, सगळें होगडून घेतलें आनी सगळें होगडून घेतल्या उपरांत ताच्या मोतीक आयलें, ओ हे म्हज्या प्रॉब्लेम, हे म्हज्या समस्यो, हे सगळे म्हजे कश्ट हाका कारण म्हजेंत व्हडपण. हांवें चिंतलें म्हजी आस्त, म्हजो वांटो, म्हाका हें जाय आनी हांव म्हाका जाय जाल्यार बरी उपाय करतालो. पळय तेंच जावन आसलें लुसिफराक. हांव देवाच्या जाग्यार म्हाका उंचल्या माट्यार बसोंक जाय, देवा बरी म्हाका जावंक जाय, देवाचें जाणव हांवें आपणावंक जाय, देव कशें करता त्या प्रमाणे हांवें करूंक जाय. आज हांव आनी हे वेकी आसलें तितल्यांच सरपान नाडिल्लें आनी म्हणलें जावन आसा, तुमी त्या आड व्हरलेल्या रुखाचें फळ खाशात जाल्यार देवा बरें जाताल्यार तुमचे दोळे उक्ते जाताले. कशें जाल्यार दोळे म्हूण ताणें सांगोना, दोळे उक्ते जाताले, नाडणी, बुलावणी. आनी हें जाल्यार बुलावण्याक ती चिंता येव वय आमी देवा बरीं जालें जाल्यार मागीर आमकां देवाच्या अंडार आसाचें म्हूण ना. पूण देवान तांकां अंडार म्हूण घालूं ना. देवान तांकां बरें स्वतंत्र दिल्लें. हे स्वतंत्र ती उपयोग करूंक विसरली या सुकले म्हणयत. तेंच हांगा ताचो ल्हान भाव या ल्हान पूत तो कितें करी लागलो, सगळे आपले आस्त ओगडोन घेतली ताणें. उपरांत ताका मोतीक आयलें, हांव खंय आसा, हांव खंयच्या कोणांत पडलां. आनी त्या देखून तो उठलो आनी उपरांत त्याच बापाय लागीं हांव वेता म्हणा लागलो. आनी बापाय लागीं गेल्याक बापायन ताका ना म्हणना बापायन वर्त्या तरान ताका स्वागत दिलो, आव्हान केलें आनी ताच्या जिवनांत जायतें बरेंपण ताणें आपणायलें. पूण व्हडलो पूत कितें करूं लागलो, हांगा कितें गम्मत्यो जातात, हांगा कितें जायतो आवाज येवन आसा, जायते वजंत्र आनी खेळोन आसात, तेंचो संतोश पळोवन हो विचारता आनी एकलाडें कितें जालें तें. आनी तो चाकर म्हणा लागलो, तुजो धाकटो भाव आयला आनी तो मरण पावल्लो, आतां जिवंत आयला म्हणून तुज्या बापायन जायतें बरेंपण आज बरो एक पुडपुडीत पाडको मारला. आनी ह्या वेळा व्हडलो पूत आपल्या दिसा चिंता. एक्चुअली व्हडलो पूत थंय घरांत आसा म्हूण चिंता, पूण आपलें व्हडपण लेखून तो घरांतून भायरच आसा म्हूण म्हणयत. जायते वडे आमी चिंता, आमचीं कार्यां, आमचीं कामां हांवें केलीं, म्हज्या देखून हें जालें, हें हांवें केल्लें आसा. खंय जावन मोगाच्या भावान आनी भयणीन तुका देवान तें दिलां, देवान असलें तालें तुका दिलां, तें उपयोग कर, विनियोग कर. तूं हांवें केल्लें, हांवें तें म्हजें देखून जालें. काल एकली म्हाका म्हणा लागलें उलयता आसतना, फादर ह्या मनशान दिल्लें हाणें कित्याक सांगा जाय, हाणें कित्याक सांगा जाय. काय म्हणलें कितें सांगता. तो म्हणटा हांवें तांकां तितलें दिलें, हांवें हांगा इतलें दिलें, तर ताणें दिनांतल्यान बरें न्ही गे. हांवें म्हळ्यार वय कित्याक जेजू म्हणटा दिवचें तें एक उदारपण, उदार गूण देवान तुका दिल्या तर दिवन तूं वच, तें सांगचें न्ही. हांवें ताका तें केलें हें केलें. कालच आनी एकलो मनीस म्हणा लागलो, फादर हांव इगर्जी जायतें केलां, जायत्यो कामां केल्या, तुमी असो रिसीट पळया म्हणलेलो. त्या वेळार सादारणाचें हांव घेत रावतां, पूण हांवें ताका सांगलें तुवें केल्लें म्हाका पडोवन वचोना, तुवें केल्लें तुवें गाजयचें म्हूण कोणें सांगोना. तुजें रिसीट पळोवंक म्हाका टायम, तुका कितें गरज आसा
ताका जाय जाल्यार ये, शिवाय खुशी आयिल्ले बरें उलय नाका. तुका विदेय जावन उलोवंक कळीत ना तुवें केल्ल्याचो फायदो कितें? जायते बटेन आमी चिंता म्हाकाचे ना, आमी व्हडलीं, आमी दिलां, म्हजे कडेन आसा, त्या देखून कितेंय उलयल्यार चलता. ना, तें जायना. कित्याक म्हळ्यार तसलें अविधेयपणांत तुकाच बाद, म्हाका कांयच मारेकार तें जावचें ना. त्या देखून आमकां इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांत वर्तता, तुज्या अपराधावरी तुज्या मध्ये आनी तुज्या देवा मध्ये वेगळाचार जाला. तुज्या अपराधावरी जायते जाणां पळयता कितले अपुरबाय आसात मोगाचे न्हू, इतले तांचे जिवान म्हाका पळयतना खुशी जाता. आनी किल्लो वेळ तांकां दिवया म्हण जाता. उरिल्ल्यान जावं इतल्या वरां आयलां, बड्याक काणयल्या बरें. हांव जायते फावटी सांगता, ह्या जागाक तांणी बड्याक काणयलां, ह्या दुसऱ्या बड्याक काणयल्या बरीं तांणी सोलोवचें जावन आसा. तें सूख कित्याक म्हळ्यार तुज्या पर्यंत तांणी एकल्या की तें गरज आसा, ताची गरज व्हडली जावन आसा, तुका कळीत ना. कित्याक म्हळ्यार यू आर सेल्फ सेंटर्डनेस, म्हजी गरज, म्हजे कश्ट म्हाका पावच जाय, उरल्यांचे तुका पडोवन वचना, तुका वेळ जाता. हांव पळयता थोडे फावटी येता आसतना हांगा लोकांक मागोन आसल्यार कोणाक ते मेळोंक आसा ती तांणी धांवचे, तेणे वयचे, हेणे वयचे. थोडो चिंता हांव मनशांक कित्याक अशें करतात काय, हांगा कित्याक मोतीक वचना. गरजेवंत मनीस हांगा मागच्या खातीर आयल्यांत आनी तांची गरज सोडनो आपणाची व्हडली म्हण चिंता. कित्याक म्हळ्यार ताणें आनी एक टायम दिला, इतल्या वराक हांव थंय येता, त्या वेळार हांव पावतालें आनी पावतालो. तुज्या टायमिंगाक जाल्यार कित्याक तुवें हांगा येत जाय म्हण हांव सुमारपणी चिंतचें आसा. मगे न्हू आमी हर एकल्याक समजोन घेवन हर एकल्याच्या जिवनान बरें करूंक आयलो. थोड्यो विचारच्या कित्याक हांवें समजोन घेवंक जाय, म्हाका कित्याक तें समजून घेवचें देवाचें एक देणें. देवान तें देणें तुका दिलां तर तें बऱ्या तरान उपेग करचें. अपराधा वरवीं तुज्या मदें आनी तुज्या देवा मदें वेगळाचार जाला. तुज्या पातकांनी ताचें तोंड तुवें लिपायलां. त्या देखून सेल्फ सेंटर्डनेस इज द बिगेस्ट एनिमी फॉर द गुडनेस. बरें करूंक तुका तें सोडिना. त्या देखून हांव आनी म्हजें आनी हांवें केल्लें वो एक आमचें तें हाम भाव आसा पळय, तो आमी सोडलो जाल्यार मात्र मोगाचें न्हू आमचें प्राचीन काळ मात न्ही हर एक बरें जातलें. जायते जाणां आमी चिंतचें आसा, हांवें तें सोडलां, हांवें हें केलां, हांवें म्हजें प्रेयर लायफ इन्क्रीज केलां. 40 दिसांक तूं क्रिस्तांव हर एका घडये हर एका मिनिटाक तें मोतीन दवरूंक जाय. त्या देखून हांवें तें सोडलां, हांवें हें केलां, मागीर हांव वचून तातूंत तूं पडटा ताका न्ही. प्राचीन काळ जावन आसा इज अ पिरियड ऑफ ग्रेस where you feel a dryness within yourself, so you try to increase it. Not the dryness, you try to increase the grace. तुज्या थंय ते एक सुखी दाड आयिल्ल्या वेळार ती सुखी दाडांनी की बऱ्या तरान खुरपेस्त करच्या खातीर, खुरपेन भरच्या खातीर तुका हो प्राचीन काळ जावन आसा. त्या देखून आमच्या थंय एक भगप आसा, 40 दीस मात ना, इट इज फॉर लायफ. एडिक्शना जावन पयस रावचें, इट्स फॉर लायफ, नॉट फॉर ओन्ली फॉर 40 days. त्या देखून आमची मीत मिरवून आमी कितें वेता पळय तें सगळें आमकां मारेकार जाता. त्या देखून आमचे समस्या सोडटात, आमच्या थंय जायते प्रॉब्लेम येतात. त्या देखून द रूट कॉज फॉर द प्रॉब्लेम्स इज सेल्फ सेंटर्डनेस. लुसिफर कितेंय तुका नाडटा, जेवण कितेंय नाडटा म्हूण तुवें वचून तांतूं पडच्या बदलाक जेजू व्हर त्या तरान सांगता, तूं संपूर्ण जायचे तर वच आनी वीक आनी दुबळ्या धाकट्यांक दी आनी ये तुजें मन अपरबाय तरान म्हजें थंय कंसय संपूर्ण तरान तुजें जिवन बरें जावच्याक कॅरी युअर क्रॉस अँड कम अँड फॉलो मी. तेन्ना तूं म्हजो पाटलाव कर. हर एक लागीं सेम रूल ताणें दिल्या, हर एक लागीं तेंच दिलां. त्या देखून आज आमी जें कितें चिंता मोगाचें न्हू जायते आमी जाणा आमी केल्लें सारकें म्हूण आमी चिंतलें जाल्यार तें तुज्या देवाच्या उतरा प्रकार आसा गे म्हूण आमी पळय जाय. ताच्या उतराक आमी जियेत जाय. बियान जेवण कांय फायदो. कितेंय कोणी सांगलें जालें, सूख जालें जाल्यार माफी मागचें, सूख जावना जाल्यार अगेत रावचें. ताच्या बदलाक हांवें केल्लें सारकें, हांवेंच करचें सारकें म्हूण आमी तकली धाडोन बसचें न्हय. जायते फावटी आमी चिंतिना मगे. ताका आतां म्हणचें आसा, एकच जाणें क्वीक डिसिशनाक वचनाकात. जायते क्वीक डिसिशन काडून आमी कितलें पुरा होगडायिल्लें जावन आसा. आमचें जिवन कशें सोबाय जाय तर आमचें जिवन भोव अपरबाय तरान बऱ्या कार्यांनी, बऱ्या मागण्यांन
बरें सरळ रितीर आमी सबय जाय. दॅट इज सेल्फलेसनेस, other oriented, not self oriented, the other oriented. Other oriented also, the first one is God. The first one is God. तुझ्या देवातय तुझे आस्ती तुवें समजून घेय जाय. म्हजो देव आसतना ताचो हात केदाळे मोठो जावचो ना, ताचे कान केदाळे केप्पे जावचे ना, ते आमकां वर्त्या तरान इजाय प्रवादी म्हणटा. आनी त्या देखून आमचे थंय जायतें बरेंपण आपणावंक तो आमकां आपणें दिता आसतना पयलें द फॉरमोस्ट इज माय गॉड एंड मी. And then my relationship with the other oriented is my brothers and sisters, the environment, the ecology, प्रकृती ही सगळी येता मोगाच्यान. त्या देखून आमी खाली थोड्या जाणां कडेन मात्र स्टिपुलेटेड करणं बरें जिवनचें बरें करून उलोवचें या तांकां मात्र कुमक करचें उरल्यान सोड सोडचें ना. दॅट बिकम्स युअर लायफ. तुज्या जिवनाचो एक भाग, अविभाज्य अंग म्हणटा आमी ताका. तें तुज्या जिवनांत इट बिकम्स ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ युअर लायफ. बरें करचें, बरें चिंतचें, हर एका सांगात एक जावन आसचें. त्या खातीर देवान मनशाक रस्ता आसतना हें सगळें हांव तुका दितालो आनी हाचे वयर तुवें डोमिनियन, हॅव डोमिनियन ओवर एवरीथींग दॅट आय हॅव क्रिएटेड. नॉट डॉमिनेशन. आज आमकां बऱ्या तरान वयर वचूंक प्रयत्न करीत जाय. वय कोणाकी वण घालना, कोणाकी वायट करून, कोणा विशयान नाका जाल्यार सांगून कांयच फायदो ना म्हाकाच्यान. कित्याक म्हळ्यार एका मनशाक जिवंक घालीत आसा ताका खंय धाडल्यार तो जियेता. कित्याक ताच्या जिवनांत ते एक जीव भरला म्हण सांगयात. पूण उरल्यांक कितें जाता की म्हळ्यार हेरांचें जिवन पिडार करून घे, हेरांचें जिवन वायट करून घे, तातूंत तेळान जियोवचें जावन आसा. तातूंत हांवें पळयलें जायते अपुरबायेचे मनशां आसात, कितलें बरें करून जियेतात. तांच्या जिवनांत म्हणटात आमी कितेंच कोणाक वायट करूं नजो, बरें करी जाय, बरें जियेत जाय सांगतात मात न्ही, जियेतात. कित्याक मनशाच्या मुखा म्हळ्यार तसो प्रकाश परजळटा, मनशाच्या उतरांनी कळीत जाता. तातूंत आमी कितेंय उलयता आसतना ते उतरां वायटाचीं आमचें तें आयलें जाल्यार भितर जें कितें आसा तें मात तुवें भायर घालचें पळय. कितें तुज्या पोटांत आसा तें मात तुज्या जिबेंत भायर येतालें. त्या देखून आमी आमचें जिवन सेल्फलेसली अदर ओरिएंटेड करून घेवचें. हेरान तें म्हजें बरेंपण मानून घेवचें. जें कितें म्हजे कडेन आसा तें हेरान तें वांटून घेवचें. आनी त्या द्वारे आमी आमच्या प्रॉब्लेमाक जाय जाल्यार सोल्युशन आमीच सोदून काडटा आसतना देव आमकां आदार दिता. ते सगळे समस्यो, ते सगळे प्रॉब्लेम्स, कितें सगळे एक्टिविटी आसात ते सगळे एक एक वाटे जाग्यार घालून आमकां बऱ्या तरान तो सांबाळटा. तर सिंपल तरान आमी आमचें जिवन जिवया. खुटमांत आमी एक जावया. खुटमान करप भावाडटा आमी रस्त्यान. त्या खातीर हांवें म्हळें वेन वी आर अदर वॉन्टेड द फर्स्ट कम्स गॉड. तुज्या देवा वयर तुजो भावार्थ, तुज्या देवा वयर तुजी पातयणी, तुज्या देवा वयर तुजो मोग. आनी तशें आसता तोच देव तुका अनंत तरेच्या वर्त्या जिविताक पायता. आनी ताणें सांगिल्ल्या बरी आमी करूंक मुखार वचत. नॉट ओन्ली लिप सर्वीस, इट इज फ्रॉम द हार्ट. तुज्या काळजांतावन हे जाय शिवाय फकत तुज्या वॉन्टांतावन न्हय. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, अपुरबायेच्या ह्या काळार, कुरपेच्या काळार फकत 40 दीस मात न्हय, आतां आमी लागीं लागीं पावल्या. आनी अशें आसता हर एक मिनीट म्हणल्यार बरी देवाचें बरेंपण आमी जियोंक जाय. कित्याक देवाच्या सारक्याची आनी सुरपाची. आनी ताणेंच म्हळें आसा आय गीव डोमिनियन ओवर ऑल दीस थिंग्स. आय गीव डोमिनियन ओवर ऑल दीस थिंग्स म्हळ्यार हर एक सांगता बऱ्या तरान सेल्फलेसली जियेल्या तर आमचें जिवन सरळ, सुगम, संतोशाचें, समाधानाचें, उल्हासाचें जातलें. कोणेय ह्या संवसारांत मोगाचें आपणावन 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 पुंजोवन 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 तुपें बांदिल्ल्यान तो शाश्वत हांगा उरना. त्या खातीर जेजू म्हणटा सर्गार तुजें तिरवें पुंजय, हांगा पुंजोवन कांयच फायद्याचें तुका येवचें ना. ताच्या बदलाक देव तें कितें करता तें आमच्या वर्त्या बऱ्यापणा करता. देव तें कितें करता तें एकामेकाक सांगता जियेत आसतना वांटून घेवंक करता. देव तें कितें करता ताच्या वर्त्या जिवितान आमकां वांटेली करता आसतना ताचे हात मोटवे जावंक नात.
कितें दिवंक तें जाता तें दितालो आनी ताचे हात म्हजे द्वारी तो हेरांक दिवच्याक आयिल्लो जावन आसा. ताचे पांय म्हजे द्वारी हेरां लागीं वसोंक, ताचे दोळे कणवळ्याचे, बिरमोतीचे, दाळ्याचे, काकुतीचे हेरांक थंय काकूत दाखोवच्या खातीर म्हाका ते दिल्ले जावन आसात म्हूण समजलें जाल्यार आमचें जिवन भोव मोगाचें जातलें. तर सराळ आमी जियेवया. जावंक परत जाणवाय आमचे थंय जायती आसा, जायते सिकाप आमी जोडलां. हें सगळें सिकाप जाणवाय आमी जोडल्या तरी आमकां एक देणें वर्तें देवान दिलां. हर एकल्या थंय आमी आपुरबायतना आमची दिश्ट भोंवडावंक, दिश्ट लावंक लायल्या मात पावना. त्या दिश्टेंत कितें जेजून ते केल्ले मोळ्याचे करण्यो आमी मोळ्यान करूंक आसात. तर दैवीक काकूस आमचे थंय सदांच वाडटा आसतना ताची एक मोग जावन आसा मोळ्याचे आनी दाळ्याचे करण्यो. हे करण्यो आमी बऱ्या तरान संभ्रमया. ते एक्स्ट्रा एफर्ट्स घालचे म्हण कांय गरज ना. ॲज द डे टू डे लायफ गोज इट कंटिन्यूज युअर गुडनेस. त्या देखून आमचें जिवन बऱ्या तरान मुखारसून व्हरूंक जायते आमकां बरेंपण तो जेजू दिता. जेजू मंगळार आया तुजे लागीं आमी मागता. जायतें बरेंपण आमकां तूं दिता आसतना 3 उतरां इजाया प्रावदीची सर्वेस्वर सात तारण करूंक सकना म्हणून तितलो मोठो न्ही, सगळें तारण तो करूंक शकता. त्या देखून आमकां परतून किर्तनकार 37 कितल्या अपुरबाय तरान सांगता पळय. किर्तन 37 वर्स 3 and 4. किर्तन 37 आनी हातूंत कितें आमकां पळोवंक मेळटा की म्हळ्यार त्या किर्तना द्वारे आमच्या जिवितांत एक तरेची सोकसाय. सर्वेस्पराचेर तुजो विश्वास दवर आनी बरें तें कर. देशान वस्ती कर आनी सुखान जिये. सर्वेस्पर थंय तुजो संतोश सोद. तुजें काळीज अत्रेकता तें तो तुका दितालो. पळया सर्वेस्पर थंय तुजी वाट परती ताचेर विश्वास दवर आनी तो सगळें तुका करतालो. नितीवंतपण उजवाडा बरें पळसळशें करतलो. तुज्या नितीवंतपणांत सदांच जियोंक तुका तो फाव करतलो आनी तुजो न्याय दनपारच्या प्रकाश बरें परसळटलो. आनी देवान दिवचे हर एकी आमी मानून घेवन देवाच्या वर्त्या मोगान बरया. चड आनी चड मापान दिल्ले ते दीस आपुरबायचे करूंक देवाची कृपा आमी मागया. सरस्वर आमच्या मंगळा बापा ह्या वेळार सगळ्या भुरग्यांचे तुजे आशिर्वाद घाल सोम्या. तांकां जाय जाल्यार बरें भलायकेतून दी सोम्या. तांच्या जिवितांत जायतें बरेंपण आपणावंक हांव म्हणलो हाम भाव पयस वचून आमी आमचें देवान आमकां दिल्लें मुखारसून व्हरूंक जाय जाल्यार बरें मन, बरें काळीज, बरें अत्रेक आनी भोव आपुरबायची कार्यां हर एकल्या द्वारे जावन हे भूंय आपुरबायचे सर्ग जावच्याक सर्ग करच्याक हर एकल्यानी आमी पेसाडूंक मिनात करूंक जाय जाल्यार सर कुरपेची देणी आनी तेच वर्ती जाणवाय आनी तसोर तो भावार्थ सगळ्या भुरग्यांक थंय रोंबय आनी ह्या सगळ्या भुरग्यां थंय आसली विदोळी काण उडय. तुज्या नांवान हांव परमयता सोम्या जेजू. जायतें बरेंपण जाता आसतना येवचे आडकाळी सगळे पयस निवरून ते काण उडय आनी हर एक लागीं तुज्या वर्त्या बेसांव आनी बर प्रत्येक तरान देवाचो संदेश प्रसार करच्या विनोद गांगोळे आनी ताच्या कुटुंबाक आनी त्या भुरग्यांक आनी हर एक लागीं त्या संगता मेळोन बोवा परबाचे कार्य भायर येवच्याक आमच्या खातीर न्हय देवाच्या वर्त्या पदवी आनी महिमेचे परगटणे खातीर हर एक करूंक आमकां आशिर्वाद आनी बर बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. दिव्यवाणी